घेऊया घेऊन आयल्या चिटचटियात रोस्मिताय राखूया. चिटचट्टी ती कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी हांव कॅन्डिडेट इश्टानो आयचो जो तियात्र रवींद्र भवनात जावचो आसा त्या तियात्राचें नांव जावन आसा गुंडाराज. तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आमचो पास्कोआल दे चिकाली. ह्या आदी जायते सोशल इश्यूज ताणें तुमचे नोंदरेक हाडलेले आसा. ही फावटी तो एक वेगळेंच कितें घेवन आयिल्लो आसा जें लोकांक तुमकां मेसेज घेवन तुमच्या घरा वचो तुमी शकता. जे गोंयांत घडटात तें ताणें तियात्रांनी दाखोवंक तो बारी भावुरला. म्हणटूच चलात मेळोया गुंडाराज ह्या तियात्राच्या वांगड्यांक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्राची अदीक म्हायती. लेट्स गो. Novo Carlo Teatro Guimarães. गुंडाराज ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आमच्या सांगाताक आसा आमचो बाब पास्कोआल दे चिकाली. येवकार बाब तुका आमचे हे कार्यावळीन. गुंडाराज जायते सोशल इश्यूज तूं लोकांचे नोंदरेक हाडटा आनी जेन्ना कितें घेवन येता ते लोकांक एक मेसेज दिवपा सारकें आसता. म्हणटकूच गुंडाराज हो टायटल कित्याक आनी कितें तूं दाखोवंक सोदता कितें दाखयलां तूं? गुंडाराज म्हणजे एक्चुअली आमचे आतां गोंयांत गुंडाराजूच जाला. गोवन्स आर नॉट हॅविंग अ वॉयस कशें जाल्लें आहा. आनी आयज हांवें गुंडाराजान दाखयलां की आमचे एक्टिविस्ट जे आसा न्हू तांकां लागून थोडे भोव 25% गोंयां उरलां. अदरवायज गोंया कवर. सो माय तियात्र सपोर्ट ऑफ द एक्टिविस्ट. बिकॉज ऑफ द एक्टिविस्ट गोंया मातशें उरलां आनी एक्टिविस्ट तर ना जाल्यार आमचें गोंय काबार जातलें. बिकॉज आमी गोंयकार म्हाका कित्याक पडलां हो एटिट्यूड घेवन आसा. सो दीस तियात्र इज टू ओपन द आयज ऑफ द ऑडियन्स and to reflect over it and to change for the better of Goa. पालकार जायतीं कांतारां पॉलिटिकल आमी पळयल्या आयकल्यात. लोकांनी एक संदेश घेवन ते घरा गेल्ले आसा. म्हणटकूच तुवें चितलें सोशल एक्टिविस्टांक ह्या तियात्रान घालूंक. म्हणटकूच तुवें कित्याक येवजिलें की हें शक्य जातलें आनी लोक मानून घेतलो? पळय लोकांनी एक्टिविस्टांक ओन्ली दे सीन द रियल लायफान कोणें तांकां पळोवंक ना. हेचो अनुभव आमकां तियात्राक मेवता. जायते आमचो लोक येता आनी तांकां मेवता आनी म्हाका दिसता लोक तियात्रा वरवीं तांकां मेवोन तेंचे एक्टिविस्टा कडेन लोक आनी क्लोज येयलोलो आसा. सो एक्टिविस्टांक सपोर्ट करून वी हॅव टू सेव द गोवा अशें म्हाजें मत. लोकांनी कितलो रिस्पॉन्स दाखयला आनी कशे भशेन? लोकांचो रिस्पॉन्स सारको ट्रेमेंडस. चड रिस्पॉन्स आहा आनी वयता ती म्हाजो फेसबूक अकावंट म्हाजे इंस्टाग्राम इज फूल वीथ नायस कॉमेंट्स एंड ऑल अबाउट द ड्रामा. सो आमचो ग्रॅज्युअली हो तियात्र लोकांच्या मनान गेल्लो आहा आनी लोक येवंक लागलेले आसा आमच्या तियात्राक. तुजी बाकीचे जे एक्टर्स आसा ते कशे मेळोन हो भाव फुडें वता? कित्याक एक सोशल एक्टिविस्ट आमच्या तियात्रांनी आसप म्हणल्यार दुसरे जे आसा तांचो सहकार मेळल्यारूच सगळे सारके म्हणटच तांचो सांगात कितलो आसा? सांगात सगळ्यांचो बोर्ड आहा. मेन म्हाजो एक्टर आहा जुस्तीन. सो आय हॅव मेड हिम इनटू अ एडवोकेट कम एक्टिविस्ट एंड एक्चुअली दीस स्टोरी इज अबाउट द एक्टिविस्ट एंड तांचे लायफान जे वायट येता जे आमचे मिनिस्टर आमचे दुसरे गव्हर्मेंट तेंचे दे पूट द स्पोक्स इन द व्हील तेंची घालतात आनी तांकां कशें त्रास कोत्ता ते हांवें दाखयलां. सो पीपल म्हणजे लोक अनुभवता शुअर पीपल कम क्लोज very close to them now. So I feel this will be an eye opener. This theatre will be an eye opener for the Goans, especially Goans. कितल्यावो तियात्र तुजो? हो म्हजो कॉमर्शियल सायडीन 15वो तियात्र. पयलीं हांव म्हाज्या गांवांत तियात्र करतालो. दिस इज माय 15th शो ऑन द कॉमर्शियल स्टेज. आनी सिजनाक कितले फावटी तियात्र काडटात? सिजनाक हांव म्हाजे फकत एकूच तियात्र काडटा आनी हांव 2 सिजनाक चलयता. बिकॉज आय फील दॅट एक तियात्र काडलो म्हणजे एका सिजनाक एकदम शॉर्ट आसता. सो 2 सिजनां काडटा कित्याक उरलेल्या लोकांक पळोवपाक लागून. एंड आय एम नॉट डुईंग दीस फॉर गेन. पयशां लागून करना. दीस इज म्हाजी आर्ट लोकांक दाखोवंक आनी फुडें हाडपाक. आनी मेन म्हाजो इश्यू आहा तो आय वॉन्ट टू प्रोमोट द टॅलंट. आनी आयज खोशी भोगता की म्हजे हांवें 22 टॅलंट्स हांगा हाडले आनी आयज म्हजे टॅलंट्स डायरेक्टरूय जाले.
So I am promoting talent and I am promoting not myself but my stories. My stories are not about the love affair or anything. My stories are from the incident which are happening. गोंयांत जे घडटा वा इंडियेक घडटा तेजी हांव स्टोरी करता and लोकां फुड्यान हाडटा. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. Thank you, bye, Candida. God bless you also. वास्कोल बाब वास्कोल चिकाली हो आमचो वास्कोचो म्हाजो शेजारी आनी तेणी आमकां एक दीस ही स्क्रिप्ट आमकां सांगली तेणें अशें अशें आहा आनी आपल्याक रियल एक्टिविस्ट जाय पडटले म्हणून. सो आमी आयकून आमकांय मातशें बरें दिसलें कित्याक सांग की तितून जे आमी जे ग्रावंडाचेर करता तेच ह्या तियात्रान आसलेले. सो आमी डिसायड केलें ओके की अहे कोण तियात्र काडटात जे एक्टिविजम प्रमोट करता आनी खरे घडामोडी जे दाखोवंक सोदतात जाल्यार आमी सपोर्ट करपाक रेडी आहा म्हणून आनी आमी त्या तियात्रान काम केलें. तियात्रांनी तुका दिसता जे तुमी ऑन ग्रावंड करता ते लोकांक सुदारप जावंक शकता? पळय आयज मेरेन तरी एक्टिविजम म्हणटू आहातूच ग्रावंडाचेर पूण कातारिस्ट आनी तियात्रिस्टांचो सुद्दां तितलेंच योगदान आसा. आयज जो कातारिस्ट हांगासर आसो नाल्यार भायर गांवांत आसो ह्या मातयेचो मोग आसा तेका. तो जे आपल्या कातारांनी जे म्हणटा जे कातार तो म्हणटा तितून तो सगळें म्हणून दाखयता. आयज गोंयचें करप्शन म्हणून दाखयता, रेप केसीस वाडले ते म्हणून दाखयता, क्रायम वाडला तो म्हणून दाखयता, आमचे जमिनी काबार जाता ते म्हणून दाखयता, दोंगर शेतां न्हंय बांय झरे काबार जाता ते म्हणून दाखयता. सो तो सुद्दां एक एक्टिविस्टूच जो आमचो कातारिस्ट आहा तो. आनी तियात्रिस्ट दाखयता इन रियल. तुमकां जर सपोज पळोवपाक जाय गुंडाराज तियात्र पळोवपाक जाय तुमी इन रियल तो दाखयता की बाबा आयज गोंयांत कितें चल्लां आनी कशी लोकांची छळणूक चालू आहा ती. सो हे जे तियात्रिस्टांचे एक्टिविस्टांचे आनी कातारिस्टांचे जे कॉम्बिनेशन आहा कितें हे लोकां मेरेन ती मेसेज पावयता आनी लोक एक्सेप्ट करता म्हणून आयज लोक ह्या तियात्राक बरो हें मेळ्ळा तियात्र रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. सो खंय ना खंय तरी लोकांचे दोळे उगडपाचो प्रयत्न चालू आसा. ते तियात्रिस्ट जावन जाल्यार ते कातारिस्ट जावन हेंच्यांनी सुद्दां इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी तो इनिशिएटीव खरोच बरो इनिशिएटीव जो लोकां मेरेन पावता आनी लोकांकूय कळटा की थोड्या लोकांक खबर नासता की तेच्या सरावंडींग कितें चल्लां तें. ह्या तियात्राच्या मार्फत तांकां ती मेसेज मेळटा की गोंयांत कितें चल्लां. तूं एक तियात्रिस्ट वावुरपी तियात्राची मुलाखती घेवपी म्हणटकूच तियात्रिस्ट सोशल एक्टिविस्ट अशें तूं म्हणटा म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुजें म्हणटा. पयले सुवातेर हांव पाश्कल बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक पाश्कल बाबाचो जायतो हितून योगदान म्हणटा ते भाशेन तो आपलो फायदो चिंत नासतना गोंयच्या मुद्द्यांचेर तो तियात्र बसयता. जाणा जावन की तियात्राक चड लोक खबर असले तियात्र पळयनात. लोकांक चड कॉमेडी जाय, लोकांक बरी कांतारां जाय अशें आसता. तेकोळे जाता ते भाशेन नवे कलाकार घेवन तो इश्यू बेस्ड तियात्र काडटाच. आनी आमी चिंतलें जेन्ना तो आमकां एप्रोच जालो की तुमी गोंयच्या भाशेंत वावरता आनी आपल्याचे तियात्रूय गोंयचे मुद्द्याचेरूच आसतात. सो वील यू पीपल हेल्प मी. आमी म्हणल्यार व्हडा खोशेन आमच्यांनी एक सुमार 10 तियात्रांक कमिटमेंट दिवंक जाता. कित्याक सगळ्या तियात्रांनी घोडे आमच्यांनी वचोंक जावचें ना. लोकांकूय सांगलां आमी एक 10 तियात्र आमी आसतले इन पर्सन. गुंडाराज ह्या तियात्रान हें टायटल जें कितें गोंयांत घडटा ताका एकदम बरें फिट जाल्लें आसा. म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुजें म्हणणें कितें? कॅनडा बाय ह्या तियात्रा वयर जायतें सांगचें आसा आनी सांगचें म्हणल्यार लोकांनी पळोवचें आसा. ह्या तियात्रान इतले म्हत्वाचे पॉयंट आहा जे गोंयांत पडे पळय आमचे जायते जाण आमचे चुकता. जे इश्यूज ह्या पाश्कोवाल आमच्या डायरेक्टरान दाखयल्यात त्या लोकांनी येवन पळोवचे आनी सपोर्ट करचो. जे भाशेन आतां एंटनी सर सांगतालो ती भाशेन सगल्यांनी आमी पळोवंक जाय. आमी सगळे तियात्र नासता. हांव आतां जायत्या तियात्रांनी आसता ते दुसरे विशयांचेर आसता पूण हो तियात्र एक वेगळेच विशयाचेर आहा. सगळे जे लोकांक खबर ना त्या पुराय विशय पाश्कोवालान बाबान हाडल्यात आनी आमचो सगळ्या गोंयकारांचो कायदो आनी हेतू जावन आसा आमचो की आमी ह्या तियात्रान येवचे पळोवचो कसले इश्यू कसले आमचे नाळबुत्त्यो चलतात त्यो दाखोवंक आमकां. आतां एक्टिविस्ट खरे एक्टिविस्ट आहा म्हणून हें आमचें गोंयांत साल्वार जालां. व्हडली खुशालकाय म्हाकाय भोगता कित्याक हांव एक सिंगर एक्टिविस्ट. म्हाका म्हूण कितल्यो धमक्यो येता जायत्यो. हांव पयलो दुबाय आसलो आतां म्हणटा गोंयांत आसा. जायत्यो धमक्यो म्हाकाय येयल्या हांव जेन्ना इश्यूज हाडटा तेन्ना. आतां हालीं हांव मातसो बिजी आहा म्हूण चड इश्यू घेवंक पावना पूण म्हजें सांगणें सगल्यांक असल्या इश्यूआंक आमी जवडोंक जाय.
ना जाल्यार आमचें गोंयांत कोबार इतलेंच काय बरें आयज हांव वेन्जी बी एक आसा व्हिडियो पळयतालो तेंचे दांडू ग्रावंडार इतलो क्रावड येवन इतलो लोकांनी तांकां सपोर्ट केला म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगली सगळ्या लोकांनी हे भाशेन येवचें आपआपल्या गांवांनी आमचें नुवें फिदोलान सगळां आमी नुवें करूंक सगळ्यांनी हे भाशेन सगळ्यांनी येवचें आनी हे इश्यू आमी सांबाळचे आमच्या गोंयांत हिल कार्टींग करप ना म्हणटात 1 crore फायन दिल्लो म्हणटात खंय आसा हिल कार्टींग सगळ्या चलत आसा रोगोत म्हजें शिजता ह्या दिसांनी हांव पावना म्हणून हांव थोडी कांतारां करूंक पावना नाजाल्यार हांव केन्ना इश्यूआर काडटा तर तें सो म्हजें मागणें सगळ्या थंय सगळ्यांनी हो तियात्र पळोवचो पाश्कोवालान आमचो डायरेक्टरान जायतो तोकूस घेवन बरयला जायते लॉस देखून जाता ताका पूण तो तें पळयना आनी एक डायरेक्टर असलो डायरेक्टर पयलोच पयशे हाडून आमच्या बोल्सान घालता एनवलप घालता सो जायते फावटी आमकां बाका दिवन दूख भोगता की ताचें तियात्र चलोवन हांव ताका म्हणटा आसरे डायरेक्टर मागीर पळया रे ते आयकोना तो पयलो बोल्सान घालता असलो डायरेक्टर खरेंच ताका मान पाव सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या तियात्राक बरें यश हाडूं येता पाश्कोल बाबाक हांव मागता खरेंच बरी भलायकी दिवं असले इश्यू भायर काडपाक आनी असले तियात्र आनीक दाखोवंक लोकांक जागृताय करपाक देव बरें आमी गोंयांत गायेचे मास्काई हे कोसाक लाय आतां गायेचे मांस बंद कोत्ताय कसली पिसाय दिसता पोटांताच्या येता वाय आनी दोळ्याचेर येता साय जायतांचो देव म्हणटा काका गोमलेकार जशें परी तुज्या गेटापाचेरूच गमता आनी ह्या तियात्रान तूं एक फादर आमचो जो सोंपोन गेला त्या फादर बॉलमॅक्साचो रोल तूं करता तूं जाणा आसतलो की ताचो भरपूर ताणें ताच्या जिवितांत जायतेच केल्लें आसा गोंयचे पासत म्हणटकूच हो रोल करता आसतना तुका कितलो ताचो उगडास येता आनी ताचो वाव तुवें कसो सांगपाचें म्हटल्यार कॅन्डिडा बाय हांव फादर बॉलमॅक्स एश रोल कोण आहलोलो फादर मॅक्स म्हणटा म्हाका म्हणटाले तर फर्स्ट तियात्र जाल उपरांत सगळे लोक तियात्र जाल उपरांत फाटल्यान येता आनी बॅक स्टेज म्हाका म्हणूंक लागले तूं सारको तुजे फेस आनी मेकअप सगळें फादर बॉलमॅक्सा भाशेन दिसता तर म्हाका एक उमेद येयली सो लोकांक म्हणटी हांवें चिंतिलें ओके हांव त्याच भाशेन एक एक्टिविस्टूय जाना आनी एट द एंड ऑफ द तियात्र हांवें एक फादर बॉलमॅक्सा वयर एक कांतारच म्हणटा आनी खरें तें कांतार लोकांक जायती लायक जालां आनी हो तियात्र सोंपल्या उपरांत 3 शो जाले 4 शो कंप्लीट जाले आमचे पूण लोक येता आनी म्हाका फाटल्यान मेवता तूं बरें रोल केला फादर बॉलमॅक्स दिसता सो दॅट इज माय आय एम गेटींग सॅटिस्फायड विथ इट जशें परी जाणा फादर बॉलमॅक्साक जायते एक्टिविस्ट तयार जाल्ले जाय आसले म्हणटकूच तुज्या खासगी जिवितान तूं हें फुडें चालू दवरतलो जरूर तियात्रांत हांव पास्कोवालाक 3 सिजन जालीं हांव नाचत आसा आनी पास्कोवाल आमचो डायरेक्टर जायतोच वावुरता तियात्र फुडें व्हरप आनी एक एक्टिविजमाची एक तियात्र केला तो हांव लोकां लागीं मागता मुद्दम तुमी येवचें आनी हो तियात्र पळोवचो आनीक म्हाकाय तुमी लाकांडलो म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक काड जाता देव बरें लंडनची यात्रा करतोच थोडी शाबासकी घेतोच परतवार सुरू केलो पाद्री तसोच एक तियात्रीस कांतोरीस तसोच एक पालखीस एक्टिविस्ट पासून हांव जालो गुंडाराज ह्या तियात्रा वयर जायतीच माहिती आमकां मेवलेली आसा म्हणटकूच तुज्या रोला वयर आमच्या ऑडियन्साक कितें सांग रोला वयर म्हणजे म्हाका पास्पोर्ट वेचिकालेन एक बरो रोल बरयला एज ए एडवोकेट कम एक्टिविस्ट आनी हांवें म्हजे वाटेन न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांक तो आवडला आनीक एक एक्टिविस्ट जाले उपरांत तेजेर कसले दबाव येताय कसले तेजी अडचणी येताय ते करून त्रास करताय पॉलिटिशियन तें सगळें दाखयलां आनी तितूंतल्यान तें कितलें लुकसाण जाता कितें जाता तें सारकें वेवस्थीत पळोवपाक मेळटा लोकांनी कितें रिस्पॉन्स दाखयला चड बरो कित्याक आमचो सावड्डे शो जालो त्या उपरांत म्हाका जायत्यांनी फोन करून सांगलें तियात्र एकदम बरो जालो आनीक हेरूय कडेन आयज लेगून म्हाका आयज मडगांव शो आहा माजोड्ड्यासान लेगून फोन येयले तुमचें तियात्र आयज आहा म्हणलें वय आमी येतलें म्हणून सांगलां आनी ती येयलीं पळोवपाक येयलें आनी चड बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा सामको म्हाका दिसता म्हाकाय तसो आमी दर एका कलाकारान बरी भुमिका केले सारक्यो तांकां दिल ते भशेन सारक्यो डायरेक्शन दिल त्या भशेन ताणें केलें सगळें नांव घेयना
प्रत्येक कलाकारान सारकें बरें केलें. कॉमेडी बरी जाल्या, कांतरांय बरी जालें, म्युजीक बरें जालें, सगळें बरें. তুমি বোঝো মজাচো রাখো তুমি মজা গানা তোমরা রোজার গুণ শির করিনা উজাড়া দিতে গানা जेन्ना हो तूं रोल कोत्ता जावं म्हाका दिसता मिनिस्टराचो रोल भोव करून जेन्ना करता तेन्ना तूं तुजी स्टडी कशे भशेन केल्ली आसा लोकांनी कितें शाबास दिला कॅनेडा बाय आय एम थँकफूल देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो म्हजो फर्स्ट इंटरव्यू आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाश्कोल बाबाक कित्याक ताणें म्हाका ह्या पालकार संदी दिल्या. हो म्हजो तिसरो तियात्र मिनिस्टराचो रोल म्हणल्यार ही हॅज गिवन मी डिफरंट कॅरेक्टर्स. पयले तियात्रान एक शिगडो जाल्लो, दुसरे तरेन इन्स्पेक्टर आनी दीस इज माय मिनिस्टर. ताणें कॅरेक्टर बरे भशेन बरयला आनी रिस्पॉन्सूय भरपूर येयला लोकां कडच्यान. बॅक स्टेज येवन लोकांनी पसून उतरां म्हणलें केसलो मिनिस्टर कितें मिन्स वी हॅव एक राग येयलो लोकांक पूण दे हॅव शोन अ गूड रिस्पॉन्स टू मी. बिकॉज यात्रान फर्स्ट टायम काय पयलीं आसलें ना, दीस इज माय थर्ड तियात्र विथ पाश्कोल बाब. कित्याक पाश्कोल बाबान जायते नवे कलाकारांक हे पालकार हाडले. हांव ताका दिनवास म्हणटा कित्याक ताणें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिलो. हांवें प्रयत्न केल्लो पयलीं वचपाक भरपूर जाणांक पूण कोणेंच हें करूंक ना. मीन्स न्यू कमर तेजे कडेन कितें जातलें पूण पाश्कोल बाबान तो म्हाजो एक पयलो म्हाका आनी ही हॅज गिवन मी अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जायते जाणांक नव्या भुरग्यांक हे पालकार तुम्ही चला बाबा, तुम्ही टेन्शन घ्यायचं का? पोलीस करतले. चला रे, चला रे. गुंडाराज ह्या तियात्राचो तुमी एक वांगडी म्हणटकूच जें तुमी ऑन ग्रावंड जें कोत्ता तें तियात्रांतल्यान करून लोकांक कशे भशेन तुमी जागृताय हाडूंक वावुरता. ह्या तियात्रान पास्कल द चिकालीम हेणें आमकां एक्टिविस्टांक एक माची दिल्या. त्या बद्दल पयलीं स्वातीराव तेंचें देव बरें करूं म्हणटा. कारण जें आतां घडटा ग्रावंड लेवलाचेर तें पळयत जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें घडटा आनी तेजे मर्यादीत धरून ती कशें लोकांक दाखोवपाचें, जागृताय हाडपाची हें तेणें केल्लें आसा. आयज आमी पळयलां आमचे गोंयान कितें कितें घडटा. आयज एवरी डे एक आमचे खातीर एक वेगळी वेगळी न्यूज येता. म्हणजे रेप जाता, मर्डर जाता, चोरयो जाता, स्कॅमां जाता आनी पूण जो कोण आसा हे करपी ते कोण दिसती पडनात. आनी गोंय आमचें जे शांतिकायेचें जी आमी शीत कडी जेवन पाव उणे खावन आमी सुसेगाद गोंयकार म्हणटालीं, आयज आमचो सुसेग ना, सुसेग पिड्यार जाल्लो आसा. कारण आपलें गोंय वाचोवपाक आयज तुका फाल्यां म्हाका ही म्हण आसा आमची, हें जावंक जायना. आमी पयले कितलेशे जाले सरकार येयले गेले पूण हे जें आतां गोंयान जें चलता हें म्हाका तरी दिसना की सगळ्यांक लायक आसा म्हणून. आनी हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हे गोंयाची गुंडागिरी, हुकूमशाही, दादागिरी बंद जावपाक जाय. आमी इवन एक्टिविस्ट सुद्दां उलयले जाल्यार आमकां सुद्दां टार्गेट जाता, आमचेर सुद्दां केसीस जाता. पूण नो प्रॉब्लेम, आमी ताका फेस करता कारण आमकां आमचे गोंयचो मोग आसा. आमी फुडले पिळगेक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता की आमी जर आयज घरा बसलीं जाल्यार तेयी आमकां पडलें ना म्हणून घरा बसतले. अशें म्हाका इतलेंच युथांक सांगपाक सोदता. ओगी रावता तितलोय क्रिमिनल आसा. जो सोंसता पळय, करता तो क्रिमिनल आनी सोंसता तोयी बीन तितलोच क्रिमिनल. पूण सोंसूंक जायना आनी आमच्यान हें सोंसूंक जायना म्हणून आमी हे एक्टिविस्ट जॉईन जालीं. तशें आमकां तेणें एक तो चान्स तांकां जरी सजा मेळ्ळी न्हू जाल्यार ते रेप करपाचेच नासले. प्रोटेक्शन मेळटा तांकां. गोंयान कितें कितें चलता, रेप जाता, मर्डर जाता, चोरयो जाता. कित्याक गोंयकारांनो एवरी डे आमी एक आयकतात हांगा अशें जालें तशें. गुंडाराज वो तियात्र जेन्ना आमी टायटल पळयता तेन्ना आयकता तेन्ना एक पॉलिटिकल टायटल असो म्हूण कानार सादवता. म्हणटकूच जेन्ना गुंडाराज हें टायटल आसा आनी तुमची कॉमेडी तातूंत आसा तेन्ना लोकांनी कशें तुमकां एक्सपेक्टेशन दाखयलां, लोकांनी कितली मानून घेतली? कॉमेडी आहा तितून बरी आनी तेगे तियात्र पॉलिटिक्स प्लस स्टोरी मिक्स आहा. सो
आनी कॉमेडी सायड जाल्यार कॉमेडी आहा बरी कशे भाशेन बसयलें एक नॉर्मल सदांचे भाशेन एक 4 जाण कॉमेडियन आमी टोटल 4 जाणां सो आमी दोगांय म्हणटा मातशा तियात्रान बी नाचोले ते दोग जाण मातशे न्यू आसा तुमचो सपोर्ट तांकां कसो आसा आमगे सपोर्ट तांकां बरो आहा तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केला पूण आनी बरें जातलें न्यू आहा तेंकांय घेवन वचपा आमकां कळपा जाय न्ही ओके सिजन लोकांनी तुमकां एक्सपेक्टेशन कशें दाखयलां रिस्पॉन्स कितें दाखयला रिस्पॉन्स बरो दाखयला आमकां लोकांनी चड तुजो रोल हातून कितें कॅरेक्टर आसा एपार्ट वा आनी कितें ना एक कॅरेक्टर ना एक बायलेचो रोल केल्या म्हणून ओके तुमचें कोऑर्डिनेशन कशें जाता कोऑर्डिनेशन बरें जाता तें म्हाका फर्स्ट टायम मेळ्ळां ह्या तियात्रान सो कॉन्फिडन्स जावपा मातशा डिफिकल्ट जाता पूण जाता बरें हे कोंकणी माचेर जायते कॉमेडियन भितर सरलेले आसा म्हणटकूच तुमी कॉमेडी जेन्ना करता तेन्ना तूं कोणाक फोन पळयता तूं कोणा एश कोन्न यू नो तुजो फेवरेट जाल्लो आसा आनी तूं पयलींसान कॉमेडी करून येयला कशे भाशेन तूं हांव पयलींचो कॉमेडियनूच आनी म्हजे कॉमेडीन चोयन येता म्हळ्यार जेनेट आनी शेल्वी तांकां पळोवन पळोवन हांव शिकलां तशें म्हणपाचें गेलें ह्या तियात्रा वयर तुमकां लोकांक कितें सांगता लोकांनी हो तियात्र तेगे चोवपाचो पॉलिटिक्स तेणें बाड्यान जायते पोस्ट काण आनी हें करून तो बरयला जावं न्यू डायरेक्टर तेदोना कोण मातशें फाटी सरता ते कास्ट चोयताय आनी ते पोस्टराचे बियन चोयन येताय सो लोकां लागीं मागता हो तियात्र तेन्ना पळोवचो बोर सिंगरां जी न्यू भुरगीं येयल्या तेंच्यान बरें हें केलां सेम लोकांनी पळोवचो आनी गुंडाराज कितें तें खोटोलें की गोंयां कितें जाता तेंच पास्कोल द चिकालीन दाखयलां सो पळोवंक विसरो नाका तियात्र गुंडाराज तू फुयू तू फुयू तू फुयू तुमच्या रोला वयर आयज आमच्या ऑडियन्साक सांगशी कशे भाशेन तुमी हो रोल केला आनी लोकांनी कसो मानून घेतला म्हजो रोल आहा तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल पॉझिटीव आनी मदीं मागीर नॅगेटीव वयता हो कॅरेक्टर रोल तो म्हणजे चेंज जाता आख्खे म्हाका एक भायलो केल्लो आहा एक घरा भितर येता एक सामान्य मनीस जाय आनी एक गरीब मनीस जाय घरा भितर तेमच्या आदराक लागून आनी देन आफ्टरवर्ड्स मागीर आमगे रियल असली कितें आहा तें दाखयता आनी हांव चड हॅप्पी आहा हितून भितर कित्याक म्हाका जाय तशें करून म्हाका प्ले करपाक मेळटा म्हगे रोल आहा तो आनी हो आख्खो तियात्र म्हाका लायक कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी गोंयांत कितें जाता तेच वयल्यान आहा आनी दुसरें म्हणटा तें लोकांक कितें तरी एक जाणवा येता आनी लोकून अलर्ट जाता त्या कारणान म्हाका बऱ्या पडटा म्हाका जाय तशें करून रोल करपा लागून आनी लोकां मुखार पावपा लागून आनी लोकांनी म्हाका जायते फीडबॅक दिलो आहा ऑन माय कॅरेक्टर जे भाशेन हांव 6व्या आनी 7व्या पोट्याक हांव तो आख्खो रोल चेंज करता म्हगे आख्खे कॅरेक्टर चेंज करता तेच प्रमाणे खरेंच लोकांनी म्हाका जायते हे दिलो आहाय कित्याक तेमगे व्यूज आहाय त्या भाशेन आनी हांव खूब हॅप्पी आहा मुगेलो एक इन्स्पेक्टराचो रोल आहा एक घरान एक बापायचो पूत कसो आनी आमचे 2 भयणो आहाय ज्यो हँडिकॅप आहाय पास्कोल बाबान हो तियात्र हाडला तो लोकांक जागृताय हाडपा एक आय ओपनर कसो सो सगळ्या लोकां लागीं मागता हो तियात्र येवन पळोवचो नव्या भुरग्यांकूय ताणें चान्स दिलेले आसात सो ताजे आमी उपकारी आसात जायते आनी हो तियात्र एक आय ओपनिंग तियात्र सोशल एक्टिविस्टांचेर बरयलेलो आहा आख्खे गोंयचे जे कितें आतां घडटा तेजेर बरयलेलो आहा सो मागता सगळ्यांनी येवन हो तियात्र पळोवचो मेरा गांव में 2 छोटे-छोटे छुकरे व्यापार करताना म्हणून आयलेले पत्रा बाप पण पत्रा हा खूप लॉसात गेलो खूप लॉसात पडलो तियात्र बरो आहा हांव पयलीं सुवातेर बोरबीन येता आनीक पास्कोवाल ते चिकालीन हांव पयलेच फावटी तो तियात्र पळयला आनी तियात्र आमच्या कोंकणी तियात्र म्हळ्यार एक आमच्या समाजाचो आरसो आनी हो आरश्यांत ताणें एक बरें चित्रायलां हें कितें जाता आमच्या गोंयांत सरकार कसो चलता ताची मेशिनरी कोणाक कशा त्रासान उडयता तें ताणें बरें दाखयलां सारकें आनी लोकांनी हें पळोवंक जाय आनी नवे पळय तियात्रीज आहा तांकांय बीन वयर काडपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी हांव मागता लोकां लागीं जो पळय हो तियात्र समाजाचो आरसो हांव म्हणटा गुंडाराज जो पास्कोवाल ते चिकाली हाणें बरो बरयला बरो ताका बरें दिग्दर्शन केलां बरें डायरेक्शन
बरी पार्ट आसा, बरे डायलॉग्स आसा आनी हो बरे भाशेन लोकां मुखार हाडला ताका खरेंच पोरबी आनी वालोर दिता. यात एकदम बरो मेसेज बरी आसा तेंगेली. शो कोण चोयल ना तेणें पोतून येवन चोयचो. शो कांतरां आमी तेगेली बरी आहाय. सो थँक्यू फॉर स्टोरी इज अ फंटास्टीक. बरं लागला कित्याक लागून बरी आहा एक्टिविटी स्टोरी बरी आहा जात तें दाखयता हें न्ही म्हणून जाता न्हू गोंयांत हय वायट जायत येता न्ही. बरो लागलो कित्याक लागून भुरगे एक्टर आहाय न्हू हय तेंगे एक्टींग बरें जालां. त्याच बरो आसा आनीक येवन लोकांनी पेंवचो कित्याक खंयचें कितें जाता तें पळोवचें म्हणून आनीक एकदम बरो आसा येवन पळोवचें लोकांनी कितें पळयतें गुंडाराज म्हणटा तें. Theatre is class, is a good masterpiece and very good for conscientizing, sensitizing our Susegat Goinkar. My full support to the director and the beautiful troupe, especially the youngsters of Pascual the Chikali, and I have been closely associated with him for the last so many years. I have extended my full support and I will do what best I can. यात बरो आसलेलो. दिस इज बेजिकली गोंया कितें जाता तें मोस्टली हे आमगे एक्टिविटी ते गोंय सांबाळटाय गोंयच लागून जगोताय. आमी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करपा जाय. गोंयची लँड मोस्ट इम्पॉर्टंट मुखार जेनरेशनां आमगे शेतां उरपा नाय. कसो लागलो तियात्र बरो आशिल्लो. कितल्या बरें लागलें तुका बरें. कॉमेडी बरें लायक जाली हय बरें आसलें हय. यात्र एकदम बरो आसा. कित्याक लागून बरो सगळे हेजे आयजकाल कितें जाता पळय तें गुंडाराज म्हणून तें सगळें दिता पळय तेजेर. गुंडाराज चलता पळय तें सगळें गुंडाराज चलता पळय तें दाखोवन दिलां सगळ्यांक. लोकांक पळोवपाक जाय चिंतूंक जाय फुडें वचचें मागीर. आयची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. फुडल्या तियात्राची माहिती जाणा जावं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेऊन आयल्या चिट चॅट तियात्र रोस्मी तायरा